नमस्कार. पुराय देशभर आज 14 सप्टेंबर हो दीस आम्ही हिंदी दीस म्हणून मनयतात. हिंदी ही आमची राजभाषा. तशें पळोवंक गेले जाल्यार पुराय देशभर वेगवेगळ्या राज्यांनी आपल्यो स्वतंत्र अश्यो वेगळ्यो भाशा आसात. अशा वेळार हिंदीची उदरगत कितपत जाल्या आनी सरकार हिंदीच्या उदरगती कडेन खंयच्या नदरेन पळयता हे जाणून घेवपाक आज आमी खासा ही कार्यावळ हिंदी दिसाच्या निमतान दवरिल्ली आसा. आमचे बरोबर आज ह्या विशयाचेर उलोवपाक हांगा उपस्थित आसात गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य स्कुलाच्या हिंदी अध्ययन शाखेचे सहाय्यक प्राध्यापक आदित्य दयानंद सिनाय भांगी. नमस्कार. नमस्कार. सुरवेक म्हाका सांगात की भारतात इतल्यो भाशा आसात तातूंत हिंदीची स्थिती खंय आसा अशें दिसता तुका? पळय, भारतान आमी ज्यो खूब भाशा आसात म्हणटात, अरावंड म्हाका दिसता 1000च्या परस भाशा आसात भारत देशान. आनी जितल्यो आसात भाशा त्यो चडश्यो मातृभाशा आसात. आनी हिंदी जी आसा एक प्रकारे संपर्क भाशा आसा. हिंदी कोणाचीच आमी जर पयली तशी पळोवपाक गेल्यार मातृभाशा कोणाचीच ना, ती चडशी संपर्क भाशा आसा. आनी एक राज्यांतले जेन्ना लोक दुसरे कडेन उलयतात बी तेन्ना चडशी हिंदी वापरतात. आनी दुसरे जर आमी पळयतात हिंदीचे बद्दल की आतां दुसऱ्या भाशांचे बद्दल जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना ज्यो भाशा आशिल्ल्यो म्हळ्यार 1000च्या परस चड आशिल्ल्यो त्यो आतां कमी कमी जायत वतात आमी पळयतात. कारण एक तर उलोवपी ताचे कमी जातात लोक, किंवा लोकांक थोड्यांक आतां लज दिसता, तोय बी एक इश्यू आसा. आनी आतां लेटेस्ट म्हाका दिसता एक सर्वे आयिल्लो ताजे प्रमाणे अरावंड 800 किंवा 800 परस 900 सुमार भाशा ज्यो आसात पळय न्ही भारतान पुराय भारतान भितर त्यो सद्या उलयतात लोक. आनी हिंदी ही एक प्रकारे फक्त संपर्क भाशेचें काम करता. आनी हिंदी फक्त राजभाशा आसा, एक राष्ट्रभाशा न्ही. एक लोकांचें कारण खुबदां हें जाता की हिंदी राष्ट्रभाशा म्हणटात आमी. भारत देशान जर पळयलें आमी की राष्ट्रभाशा भारत देशाक ना. मागीर राष्ट्रीय गेम जी म्हणटा, राष्ट्रीय खेळ जो म्हणटात आमी, तोय आमचो भारत देशान ना. आमी एक्चुअली म्हणटात की हॉकी, बट एक RTI रिसंट घाल्ली तेन्ना हॉकी इज नॉट नॅशनल गेम ऑफ इंडिया म्हणून आशिल्ली, तांणी रिप्लाय केल्लो. आनी हिंदी बी राष्ट्रभाशा जाली ना, ती फक्त राजभाशा उरली. आतां राजभाशा आनी राष्ट्रभाशा हातूंत भितर कितें डिफरन्स आसा? हय, राजभाषा म्हणल्यार ऑफिशियल लँग्वेज, राष्ट्रभाषा म्हणल्यार नॅशनल लँग्वेज. प्रत्येक एक राष्ट्राची जी एक ही आसता, नॅशनल आयडेंटिटी जी लँग्वेज आसता तशी ती राष्ट्रभाषा आसता. पण भारत देशाची जर आमी पयली ती राजभाषा जावन उरल्या हिंदी. आतां राष्ट्रभाषा कित्याक जाली ना ताजे बद्दल ताजे फाटल्यान खूब कारणां आसा. एक कारण एक पॉलिटिकलूय आसूं शकता, आसाय बी. आनी स्पेशली खूब कांय राज्यांनी आपलो विरोध केल्लो हिंदीचे प्रती, तोय एक कारण आसा. आनी आतां रिसेंटली अशें आमी पळयतात की खूब लोकांचो हिंदीक जो विरोध आसा तो हिंदी भाशेचे प्रती ना, होय आमी पळयतात. कारण जे लोक विरोध करताले पयलीं हिंदी भाशेचो बी, किंवा जे काही राज्यांनी विरोध जातालो पळय न्ही, तातूंतल्यान पळयतात की लोक आजकाल ते शिकून, हिंदी भाशा शिकून ते जॉबाक पावले किंवा नोकरी घेवपाक ते लागले. म्हळ्यार हाजो अर्थ असो की तांचो हिंदीक विरोध नाशिल्लो, पूण जी जबरदस्ती हिंदी जी तांचेर पळय हें करताली, इम्पोज करताले पळय, लादताले पळय न्ही, ताचेर तांकां विरोध आशिल्लो तांचो. हिंदी भाशेचे प्रती असो नाशिल्लो अशें म्हाका दिसता. पूण तशें पळोवंक गेलें जाल्यार अख्ख्या भारतभर कितल्याशा लोकांची मातृभाशा हिंदी आसा अशें दिसता तुका? मातृभाशा अशी आसची ना, बट जी उलयतात पळय न्ही ताची संख्या जी आसा अरावंड 70 करोडाच्या परस लोक हिंदी उलयतात. ताजे पेक्षा चड आसा, ताजे पेक्षा चड आसा. घरान अशी हिंदी ना, आपापले बोली उलयतात. बोली जे म्हणटात, बोली भाशा, त्यो आपापले प्रदेशांनी लोक उलयतात. हिंदी अशी एक्झॅक्टली हिंदी अशी जी मानक हिंदी आसा ती अशी घरांनी कोण चड उलयनात, फक्त बोली भाशा. हिंदी भाषेचो विकास आज कशे तरेन जाला और कितपत जाला अशें तुका दिसता? हिंदी भाशेचो विकास जो आसा पळय न्ही तो एक तर जायत आसा. म्हणजे खंयचीय भाशा जेन्ना येता सुरवातीक, म्हणजे एक जन्म घेता किंवा जी परंपरा जी अशी चलता आनी भाशा येता तेन्ना प्रत्येक भाशेचो विकास जायत वता. आतां स्पेशली जर हिंदीचे बद्दल उलोवपाचें जाल्यार हिंदी कडेन जर आमी पुराय हिंदी भाशेन जर पळयलें जाल्यार मुख्य हिंदीची जी शब्द संपदा आसा, जे म्हणटात आमी शब्द भंडार जो आसा पळय न्ही, तो एक तर हिंदीचो सगळो उर्दूचो आसा मॅक्झिमम. अरबी आनी फारसी शब्द हिंदीतले आयिल्ले आसा, हिंदीन भितर आयिल्ले आसात. ओरिजिनल हिंदीतले ना. आनी चडशे बाकीचे देशाचे भाशेंतले, आनी चडशे आतां इंग्लिशींतले आयिल्ले आसात. सो ओवरऑल जर आमी हिंदीचे आतां पळयलें जाल्यार मॅक्झिमम अरबी फारसीचे शब्द आनी इंग्लिशींतले शब्द आयिल्ले आसात. आनी वाक्य रचना जी आसा, व्याकरण जी रचना आसा पळय न्ही ती हिंदीची आसा. सो आमी खूबदां आतां पळयतात जे म्हळ्यार ज्या तरेन जे आतां हिंदी वता पळय न्ही, म्हळ्यार जो विकास जाता आतां, केन्ना केन्ना आमी न्यूज चॅनलाचेर किंवा न्यूज पेपरांचेर जे हेडिंग पळयतात, एअरपोर्ट पर एरोप्लेन ने लँड किया अशें खूबदां बरयतात. पण आतां हातूंत पळय एअरपोर्ट इंग्लीश शब्द,
एरोप्लेन इंग्लिश शब्द, लँड इंग्लिश शब्द. हा. सो हाजे बदला जर आमी हिंदी शब्दांचो प्रयोग केलो म्हळ्यार हवाई जहाज आसा, हवाई अड्डा आसा आमचे कडेन, लँडाच्या बदला उतारा आसा, सो हेय आमकां प्रयोग करपाक मेळटा. पूण आजकाल इतले इंग्लिशीचो प्रयोग वाडला की सामके सगळेच कडेन इंग्लिश येवपाक लागल्या. इवन आतां कोंकणीच्या बद्दल तशेंच. टीव्हीर सुद्दां चडांत चड इंग्लिश शब्द घालून हिंदी तयार करता. हय, टीव्हीचेर आतां तेच जाला. सगळेच कडेन म्हळ्यार जानकारीच्या बदला इन्फॉर्मेशन बरयतात, किंवा आनी खूब कडेन म्हळ्यार नॉर्मल जे आमचे फिल्म ताजे खातीर आमचे कडेन चलचित्र शब्द आसा, सिनेमा आसा. पूण अशें ना की सगळेच इंग्लिश शब्दाक हिंदी पर्याय आसा असो ना. कारण आतां न्यू इंग्लिश शब्द येत आसा टेक्नॉलॉजी प्रमाणे, आनी हिंदी शब्द जे आसात पळय न्ही ते काही तयार केल्ले आसात. हाजे तुका हांव एक उदाहरण दिता म्हणल्यार कितें, एक पारिभाशीक शब्दावली तयार केल्ली वैज्ञानिक तथा तकनिकी शब्दावली आयोग आसा तांणी केल्ली. सो अरावंड म्हाका दिसता 7 किंवा 8 लाख सुमार ते शब्द तयार केल्ले आसात तांणी. पूण तांचो वापर कोण करना. म्हणजे तांणी इंग्लिशीचे बदला जे पर्याय हिंदी केल्यात न्ही ते इतले भयानक आसात की ते कोण वापरनात. म्हणल्यार फॉर एक्झाम्पल आतां कंप्युटर शब्द आसा, ताजे खातीर आमचे कडेन एक शब्द आसा नॉर्मल आमी म्हणटा संगणक. पूण पारिभाशीक शब्दावलीन तांणी एक शब्द केल्लो आसा अभिकलित्र. म्हळ्यार हो आज पर्यंत कोणी आयकूंक सुद्दां नासतलो. असो जर कोणी शब्द हाडटा कंप्युटराच्या बदला अभिकलित्र जर शब्द हाडटा, नॉर्मल लोक कोणी म्हणटाले कितें कंप्युटर आमचो बरो, अभिकलित्र बी आमकां नाका. सो अशाय तरेन जो विकास म्हळ्यार एक्स्ट्रा जे शब्द आमी तयार करतात जे आसा पळय न्ही ते जर अशें जबरदस्ती यूज करपाक गेले जाल्यार तितलो हिंदीचो विकास संभव ना. पण तरी आसतना एक हांव म्हणटा की खंयचेय शब्द कठीण किंवा इझी नासता, ते तूं यूज करता ताजेर आसता. आतां कोरोना काळांत सुद्दां पयलीं आमी खुबशे शब्द नवे आयकले, डेली आयकले, तेन्ना आमकां एक संवय पडली त्या प्रमाणे. सो तशें आसता. सो आतां तुका कितें दिसता की आज 14 सप्टेंबर हो दीस आमी हिंदी दीस म्हणून मनयता. चडांत चड हिंदी दीस जो आसा हो म्हाका दिसता स्कुलांनी मनयतात चडशे. म्हणजे विद्यार्थी आनी हिंदी शिक्षक एकठांय जावन हिंदी दिवस हो 14 सप्टेंबर स्कुलांनी मनयतात. सो तुका कितें दिसता की हिंदी दीस जो आसा 14 सप्टेंबर हो स्कुला पुरतोच मर्यादीत उरला काय लोकां मदीं ताची जागृताय जावंक जाय, कितपत जाल्ली आसा? एक बीइंग एसोसिएटेड विथ हिंदी, सो तुका कशें दिसता? एक्चुअली हिंदी दिवस जो मनयतात आमी एक्चुअली पुराय भारतभर आसा. एक तर स्कुला पुरतोच मर्यादित ना, आनी इवन एट कॉलेजीस लेवल, युनिव्हर्सिटी लेवल आमी सुद्दां आतां हिंदी दिवस करतात. पूण जाता कितें की सामान्य मनशा मेरेन हो हिंदी दिवस कितलोसो पावता अशें दिसता? सामान्य मनशा म्हळ्यार जाता कितें की आमी केन्ना केन्ना एक 14 सप्टेंबराक दर वर्सा एक आमकां एक झटके लागतात हिंदी दिवसाचे जशे येतात पळय, तेन्ना मागीर आमी कितें करतात खूब कडेन काही संस्थांनी की म्हणटात की आयच्यान चला एक ग्रुप ऑफ पीपल धरुया आनी तांकां हिंदी शिकोवया. बरोबर. सो एक काही दीस म्हळ्यार 14 सप्टेंबर एक तर सप्ताह करतात ते 7 दीस, किंवा मागीर तो पखवाडा करतात 15 दीस. तातूंत भितर काही कॉम्पिटिशन्स बी घेतात ते सगळे जाणां. मागीर थोडे लोकांक हिंदी बी शिकयतात, स्पेशली जे अहिंदी आसात जे लोक आसात बी तांकां हिंदी बी शिकयतात. पूण जे कंटिन्युअस प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो तो जायना. म्हळ्यार आमी 14 सप्टेंबर ते 31 सप्टेंबर पर्यंत जो एक अरावंड तितलेच दीस आसात पळय न्ही तोच पर्यंत आमी हिंदीचें हें करतात. आनी दुसरी म्हणल्यार हास्यास्पद गजाल म्हणल्यार अशी की 14 सप्टेंबर जो आनी हिंदी जो दिवस आनी मंथ जो येता, म्हयनो जो येता पळय न्ही तो चडसो पितृपक्षान येता. सो एक वर्स आमी अशें म्हणपाक शकतात की हिंदीचे दर वर्सा श्राद्धूच वाडटात. ओके एके प्रकारे. ओके. सो राष्ट्रीय पातळेचेर किंवा सरकारी पातळेचेर हिंदी दिवसाची जागृताय कितपत जाता? तितली म्हाका दिसता जायना. म्हणजे कारण हांवें एड सुद्दां म्हाका दिसता पेपरांनी चड बी हांव पळयना. चुकून एक धाकलोसो एड बी आसतलो, किंवा टीव्हीचेर सुद्दां चड जागृताय अशी जायना. किंवा एक सादो कोणी पॉलिटिकल लिडर जो आसतलो पळय न्ही तो एक पोस्टर घालतलो किंवा ब्रोशर एक करून घालता हिंदी दिवस की शुभकामनाय जालें, तितलेंच पुरतें जाता. तो आपूण आनी कितें हिंदीचे करात बी अशें म्हणना. आतां म्हाका दिसता पूण तरी माननीय पंतप्रधान आमचे मोदीजी आसात तांची मातशी एक हिंदीचो जो ते प्रयोग करतात आनी ताजेय लागून एक थोडो वाडिल्लो आसा हिंदीचो प्रयोग. आनी लोकां मदीं एक उत्साह आसा की ते हिंदी उलयतात आमी एक हिंदीचो प्रती कितें तरी करुया म्हणून. सो तोय एक दिसून येता आमकां, जे पयलीं जायनाशिल्लें. सो तुका आतां हिंदी बरोबर तूं सद्या एसोसिएटेड आसा, हिंदीचो सहाय्यक प्राध्यापक आशिल्ल्या कारणान दिसान दीस तुजो हिंदी कडेन संपर्क येता. सो अशा वेळार विद्यार्थ्यां मदीं हिंदीची कितलीशी ओढ आसा अशें तुका दिसता? विद्यार्थ्यां मदीं एक्चुअली हिंदी तांकां खूब आवडटा, हातून दुबाव ना. कारण जर सांगपाचें जाल्यार खूब भुरगे म्हळ्यार हायर सेकंडरी स्कूल लेवल टू हायर सेकंडरी टू कॉलेज आनी कॉलेज टू युनिव्हर्सिटी लेवल सुद्दां आमचे कडेन खूब भुरगीं येतात. बरोबर. पूण केन्ना केन्ना जाता कितें की भुरग्यां कडेन मुखार ऑप्शन नासता फुडें. खरें सांगपाचें म्हणल्यार की दर वर्सा आमचे कडेन खंय खूब कॉलेजींनी सुद्दां आनी युनिव्हर्सिटीन सुद्दां ऑल इंडिया लेवलचेर सुद्दां 40-50 भुरगीं तरी येतात. आनी तांकां जर कितेंय विचारलें कितें करपाचें आसा, टिचर बनना.
नाल्यार प्रोफेसर बननाय होच तांचे दोन ऑप्शन असता हिंदीचे हय ते टीचर आणि प्रोफेसराचे अलावा जे ऑप्शन आसा म्हणजे ते सोडून जे ऑप्शन आसा ते तांकां ते विचारूच करनात आनी दुसरें जाल्यार कितें गोंयान आशिल्ल्या कारणान स्पेशली गोंयान तांकां तितलो स्कोप मेळना तेंय आसा सो गोंयान न्यूज मिडिया हिंदीची ना कोंकणीची आसा आनी बाकीचे पेपरूय हिंदीचे ना पेपर हिंदीचो आसा म्हणजे एक तो भायल्यान येता राजस्थान पत्रिका आणि नवभारत टाइम्स दोन पेपर भायल्यान येतात आणि एक गोंयच्यान येता पण ताजी जी हिंदी जी स्पेलिंग आसा वाक्य रचना जी आसा ती भयानक आसा म्हणजे तुझ्या दृष्टीन हिंदी भितर जर कोण जर विद्यार्थी करियर करपाक सोदता जाल्यार ताका गोंय सोडपा शिवाय पर्याय ना गोंय सोडपा शिवाय पर्याय असो हांव म्हणचो ना कारण जर कितें करपाची जी शक्ती आसा भुरग्याक भितर तो स्वताय करपाक शकता कितें ऑप्शन्स आसा हिंदी हो केंद्रबिंदू धरून जर एक भुरगो करियर करपाक सोदता जाल्यार एक शिक्षक सोडलो जाल्यार आनी कितें करियर करूं शकता लायक आतां एक तर मिडिया जर आमी उलयले गोंयान जर सुरवात करपाची कोणाकूय इच्छा आसा जाल्यार तो तेंय करपाक शकता म्हणजे ग्रुप ऑफ स्टुडंट जर ते मेळटात बी कोणी जाल्यार तांच्यांनी एक न्यूज चॅनल सुरू करपाक जाता किंवा धर तूं न्यूजपेपर जो आसा ऑलरेडी सुरू केल्लो आसा किंवा ताजे एक स्टँडर्ड वाडोवपाक जाता सारकें करपाक जाता किंवा धर तूं नवो न्यूजपेपर एक सुरू करपाक जाता आनी त्या भायर ट्रान्सलेशन आतां जे कोर्सीस करपाक जाता आयदर शिकून करपाक जाता किंवा एक फ्रीलान्सर एज अ ट्रान्सलेटर तुका काम करपाक जाता पण अशें ना की आतां तुवें जर MA केली आनी आतां आपूण ट्रान्सलेशन करपाक लागतलो अशें ना सो मातसो एक एक्सपिरियन्स घेवपाचो ट्रान्सलेशनाचो बी आनी ताजे नंतर आमकां काम करूं जाता हिंदीचें ट्रान्सलेशन इंग्लीश हिंदी कोंकणी बी गोंयांत तरी सो आतां हिंदी भाशा जर तुवें पळयली जाल्यार भारतांत हांवें आतां हे दोन सांगलां तशें की प्रत्येक राज्यांत भारताच्या आपली आपली अशी एक स्वतंत्र भाशा आसा अशा वेळार खंयच्या राज्यांत चडांत चड हिंदीचो वापर जाता अशें दिसता हिंदी जितलो स्पेशली नॉर्थ बेल्ट आसा हिंदी बेल्ट ताका म्हणटात आमी दिल्ली UP आनी ती सायड बिहार बी ते वटेन थंय हिंदीचो सगळ्यात चड वापर जाता आनी आतां तशें पयल्या गोंयानूय जाता अशें हांव म्हणटलो गोंयान जाता संपर्क भाशा स्थिती कितें आसा हिंदीची गोंयान आतां हिंदीची स्थिती म्हणल्यार एक फ्लेवर लागला आतां म्हणल्यार आतां कशें आमी जेन्ना म्हणटात की हिंदी जेन्ना मुंबय पावली स्पेशली आनी बंबई हिंदी म्हणून आतां एक निर्माण जाल्ली आसा ती खबर आसतली बंबई हिंदी तातूंत मेरेको तेरेको उद्रीच इद्रीच आनी आरेला हे तूं आनी तसले बी जे शब्द आसात खोका पेटी ते शब्द आयिल्ले आसात तशेंच म्हाका दिसता एक येणाऱ्या काळांतरान सुद्दां म्हाका दिसता की कोंकणी जे शब्द आसात न्ही ते सुद्दां हिंदीन वतले किंवा हिंदीचे शब्द काही कोंकणीन येतले सो एक तर कोंकणीचे हिंदीकरण आनी हिंदीचे कोंकणीकरण हे दोन्ही पर्याय म्हाका दिसता जातात एग्जाम्पल आतां कोंकणीची तरी सध्या मेळ्ळी कोंकणी हिंदीची तरी ना एक मराठीची तुका हांव व्याकरण रचना सांगपाक शकता ते म्हणल्यार गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आतां ते जेन्ना वाक्य उलयतात आतां ते केले वतले केले गेले वयतले जे म्हणटात बी पळय न्ही ते एक्चुअली मराठीचे केले गेले जाणार ताजी ते एक्झॅक्टली थोडी ट्रान्सलेशन अशी किंवा ताचो तो एक फ्लेवर म्हणपाक जाता पूण आतां जर खूब जाणां ताचे विरोधूय करतात कळ्ळें पूण आतां विरोध करपाक थोडे करतले कारण जे स्ट्रॉंग कोंकणी सपोर्टर जे आसात पळय ते करतले पूण अशें केन्ना केन्ना दिसता की तो उलयता तो चुकूय ना सो तो आपले मराठीचे मातशें एक मिश्रण करता आनी ताजी एक वाक्य रचना ताणें नवी तयार केल्ली आसा अशें आमकां दिसता पूण त्याच प्रमाणे आतां हिंदीन सुद्दां आमी जर पळयतात न्ही गोंयकार जेन्ना हिंदी बी उलयतात क्या करता है मरे तांकां दिसता अशें कितें मरे मोगो जे शिवाय ते म्हणनात न्ही त्या शिवाय ते वाक्य तांचे पुराय जालां अशें तांकां दिसना सो क्या करता हे पण एक्चुअली फुल स्टॉप जालो ताजे मुखार आनी कांय ना पूण तो मरे जे शिवाय तो म्हणना ते शिवाय तांकां अशें दिसना की आमी पुराय केलें वाक्य सो कांय प्रमाणान तशें हिंदीतले जे कोंकणीतले शब्द जे आसात ते हिंदीन गेल्यात आनी हिंदीतले कोंकणीन येत आसात आतां म्हजें एक एग्जाम्पल दिवपाक जर जालें तुका हांव कितले फावटी उलयतना म्हणटा बर्फ पिगोळो किंवा बर्फ पिघळटा म्हणटा आतां पिघळटा असो शब्द कोंकणीन ना विरगळटा आसा सो विरगळटाचा हांवें जो पिघलना शब्द घेतला पिघलनाचो पिघळटा बी हांवें केला हिंदीतलो शब्द घेवन कोंकणीन घाला हय तशेंच आमी कितले फावटी खाना बनयला म्हणटा आतां गोंयान तरी खूब जाण म्हणटा खाना बनयले किंवा भुमिका निभायतात भुमिका निभा रहा है ते आमी निभायतात बी खूब फावटी जाता अशें हय हय सो हाका लागून तुका कितें दिसता की ही हिंदी नवी हिंदी तयार जातली काय हिंदी जी आसा ती अशुद्ध जाता आतां अशुद्ध किंवा शुद्ध आमी आतांच्या काळान तरी म्हणपाक शकना कारण एकदर आमी जर स्पेशली इंग्लीश हे पयली भाशा तातूंत खुबशे शब्द आयल्यात आनी ती इंग्लीश भाशा व्हडली जाल्ली आसा समृद्ध जाल्ली हय त्याच प्रमाणे आतां हिंदी भाशा जर आमी पयली ताजेर आतांची जर लेटेस्ट डिक्शनरी जर तुवें पळयल्यो तातूंत भितर अरबीचे फार्सीचे आनी आतां मॅक्झिमम शब्द आयल्यात ती इंग्लिशीचे आनी इंग्लिशीचे शब्द वापरून सुद्दां जे आमी एक्सेप्ट केल्ले आसा तशे पूण अशेंय करूं जायना की आमचे कडेन जेन्ना हिंदी पर्याय आसा त्या जाग्यार आमी इंग्लीश शब्द वापरूं जायना सो जर हिंदी पर्याय आसा तोच वापरचो तर एक्स्ट्रा काय इंग्लिशाचें हें करचें न्ही नाल्यार मागीर आतां जशी ही जाले कोंकणीची तशें किंवा मराठीची जी स्थिती आसा तशी फाल्यां एक हिंकणी सुद्दां जावपाक तयार आसा आनी जाल्ली आसा आतां हिंदी हय हिंदी आनी कोंकणीचे मिक्सचर एक प्रकारे जाल्लें आसा पूण एक बरें दिसता की आतां आजकाल जे मोबायल आनी सोशल मिडिया आयिल्ल्या कारणान
जो हिंदी लोक पयलीं फक्त रोमन बी वापरताले टायप करपाक मैं यहाँ तशें जा रहा बी तशें JAA अशें बरयताले हय ते आतां पण देवनागरीन बरयतात सो जरी तातूंत मागीर स्पेलिंग मिस्टेक आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं पण देवनागरीन एटलीस्ट बरोवपाक लागले हो पयली एक बरी गजाल ताजे नंतर जे शुद्धीकरण आसा ते मागीर करपाक जाता सो व्याकरण पयली शुद्ध जावपाची गरज आसा काय बोली शुद्ध पयली जावपाची गरज आसा दिसता तुका हिंदीक केंद्रबिंदू धरून खंय इंडिया लेवलाचेर काय गोंयांत म्हणटा गोंयांतूय बी आनी भारतांतूय बी हय गोंयांत जर म्हणपाचें जाल्यार एक तर जी बोलचालची हिंदी आसा म्हणजे उलयतात ती हिंदी ती पयलीं तर शुद्ध जावपाची गरज आसा आतां गोंयकाराचें व्याकरण कोण पळोवचें ना उलयतना खास करून आतां जशें बाजारांनी बी हिंदीचें कोण व्याकरण पळोवपाक वचना सोडून हांव ती गोश्ट वेगळी आतां जाता कितें की जेन्ना शिकयतात क्लासीन किंवा जर आनी खंय स्कूल लेवलाचेर शिकयतात किंवा आनी कसले जर कार्यक्रम बी आतां हिंदीचो जर करतात तातूंत भितर शुद्ध व्याकरण गरजेचें आसा कारण थंयच जर आमी करनात जाल्यार आनी कोण करतलो आनी हिंदीचेच मनीस जर करनात हिंदीचेच टिचींग फिल्डांतले जर लोक करनात जाल्यार कोण करतलो तें जाता म्हणून थंय गरजेचें आसा बोलचालची हिंदीन तितले कोण पळयना आनी बोलचालची जितले भाशा आसात कोंकणी आनी मराठी तातूंत कोण पळोवपाक वचना चडशे तरी व्याकरण आतां जर तुवें अशें पळयलें न्ही तुवें हेदोळ म्हाका सांगलें त्या पद्दतीन चडांत चड हिंदीचो वापर नॉर्थ इंडिये भितर जाता पूण साऊथ इंडिये भितर जर तूं पळयशी फॉर एग्जाम्पल केरला जावं तामिळनाडू जावं ह्या राज्यांनी अजिबात हिंदीचो वापर जायना म्हणजे व्हेरी लेस जर एक कोणूय पर्यटक समजा नॉर्थ इंडियेंतलो एक पर्यटक हिंदी उलोवपी तो समजा केरला किंवा तामिळनाडू फिरपाक गेलो जाल्यार आमी अशें नोटीस केलां की थंय ताका भयंकर त्रास जाता म्हणजे ताका इंग्लिशी शिवाय पर्याय नासता तामिळनाडू केरलाच्या लोकांक हिंदी येना सो तुका कितें दिसता त्या विशयाचेर हय एकदां हें म्हाकाय जाल्लें आसा एक्चुअली कर्नाटकान गेल्ले कडेन एकदां पूण हिंदी येना अशें न्ही थोड्याक हिंदी येता पूण ते मुद्दाम उलयनात आतां जाता कितें गोंयान आमची आतां कोंकणी मातृभाशा सगळ्यांची सगळ्यांक कोंकणी येता पूण तरी आसतना कितें करतात लोक मातशी स्टायल करपाची इंग्लीश उलयतात घरा कडेन बी पेरंट्स पूण हिंदी येता तांकां पर्यटक जे येता ते पर्यटकांक सटसट करून गोंया भितर त्रास जायना कित्याक ती मागीर तांबडी हिंदी जावं किंवा हिंकणी जावं ते उलयतात हिंदी तशी थोडी केरला जावं तामिळनाडू जावं थंय लोकांक अजिबात कळना म्हणजे इंग्लिशी शिवाय पर्याय ना हिंदी आसा पण थोड्यांक जी आसा न्ही थोडी मातशी हिंदी कळटाच कारण हांवें एकदां नोट केल्लो असो कोण तरी मागीर हिंदीन उलोवपाक लागलो सायडीन एकट्या कडेन बी न्ही पूण ते उलयनात कित्याक एक तर ते स्ट्रॉंग आपले भाशेचे सपोर्टर आतां गोंयान आमी पळयतात की कोंकणीचे जितलो बोर्ड बी लायिल्ले वाटेर तुका मेळचे ना आतां मातशें लायला गोंयान स्वागत बी तुमचे बी ताजे पयलीं फक्त इंग्लीश आनी हिंदीच दिसताले आमकां वाटेर रस्त्याचेर सो तशें आमचे जे गोंयकाराचे एक मातृभाशे प्रती आनी जे प्रेम आसा पळय न्ही तें थंय तांचें स्ट्रॉंग आसा आमचे हांगा खूब कमी आसा आनी बाकीच्या राज्यांनी बी पयले जर मराठी स्पेशली महाराष्ट्रान बी आतां सध्या जर पयलीं आमी पळयताले की दक्षिण भारतान हिंदीचो विरोध जातालो आतां हालीं पळोवपाक गेलो जाल्यार महाराष्ट्रांनी हिंदीचो विरोध करतात आमची फक्त मराठी हिंदी नाका म्हणून आमकां तें आसा ओके सो तुका कितें दिसता की सावथाक म्हण तूं आतां हांवें एग्जाम्पल दिलां तशें केरला जावं तामिळनाडू जावं ह्या राज्यांनी हिंदीचो मातसो वापर जावचो जाल्यार सरकारान कितें पावलां उखलची गरज आसा एक तर ऑलरेडी एक संस्था बी आसात ऑलरेडी दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा बी आसाच ऑलरेडी ती आपले कामां करतात आनी तेय संस्थेक जे आसा पळय न्ही ते लोक कितें म्हणटा ते एसोसिएटेड आसात लोक एसोसिएटेड आसात ताजे कडेन बी आनी आपापले लेवलाचेर ते काम करतात पूण जे तरेन एक जावपाक जाय ते जायना आनी थंय जालां कितें की तांचे आपले भाशेचे प्रती इतले हें आसा की ते हिंदीक हेंच करनात स्विकार तितले करनात आज पर्यंत सुद्दां पूण ना एक आसा की जेन्ना हिंदीचे जेन्ना काम कितें आसता किंवा हिंदी जर सामकीच जाय पडटा तेन्ना ते शिकतात पूण अशें ना की सामकेच विरोध करतात तें एक आसा आनी गोंयान कितें स्थिती आसा म्हणटा तूं की हिंदी आतां आमची गोंयान मराठी अकादमी आसा कोंकणी अकादमी आसा कोंकणी खातीर मराठी खातीर गोंयांत खूब वावर चल्ला सध्या सो हिंदी खातीर गोंयांत कितलो वावर चल्ला मागीर तो सरकारी पातळीर आसूं किंवा जे हिंदीचे एसोसिएशन्स आसा कितपत चल्ला सरकारी पातळीचेर तरी सद्याक खबर ना पूण आतां जर जशी हिंदी मराठी अकादमी आसा आनी कोंकणी अकादमी तशी गोवा हिंदी अकादमी आसा वास्को असं दिसता म्हाका पूण ती कितली अशें काम एक्टिवली करता ते बी आतां वर्साक एक सेमिनार बी घेवप किंवा तशें कितें तरी जाता तांचे म्हाका एक्झॅक्टली सारकें खबर ना आनी एक आमची संस्था आसा प्रयास म्हणून तातूंत हांवूय आशिल्लो मेंबर आतांय आसा आमी करतात पूण एक वर्साक एक निबंध प्रतियोगिता एक कविता वाचन स्पर्धा बी अशी घेतात विद्यार्थ्यांक खातीर पूण जे एक्टिव अशें कितें काम करपाक जाय आशिल्लें ते करनात चडशे फक्त एक म्हयन्याक वर्साक एक जानेवारी निबंध प्रतियोगिता घेतली मागीर एक कितें तरी स्पर्धा घेतली तशेंच जाता सो बाकीचे अशें काम जावपाक जाय हिंदीचे प्रती सो तुका दिसता की ह्या संस्थांचो वावर आनीक वाडपाक जाय आनी एक्टिव जावपाक जाय हय वावर वाडपाकूच जाय सो वता वता एक शेवटचे म्हाका तुका विचारचेशें दिसता की हिंदी खातीर सध्या कितें जावपाक जाय आनी हिंदी विशयी जागृताय जावपाक
मुखेल अशें खंयचें पावल सध्या लोकांनी उखलपाक जाय, सरकारान उखलपाक जाय? जनरली तूं कितें सांगपाक सोदता? हय, हिंदीचे जे आतां एक जागृताय जी आसा ती ऑलरेडी जाल्लीच आसा. म्हळ्यार अशें कोण हिंदी शिकच ना किंवा हिंदी कोणाक कळना अशें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार एक आमी सदांच पयलीं कितें म्हणटाले, गोंय जें आसा तें अहिंदी भाशीक प्रदेश आमी सदांच पयलीं म्हणटाले. पण आतां जर आमी पळयलें हिंदीचो जो वापर जो वाडला आतां हालीं तेंपार जो हिंदीचो वाडला न्ही गोंयांत तरी, सो आमी आतां अहिंदी भाशी तरी म्हणप सारकें न्ही, हिंदीतर भाशे म्हणजे हिंदीचे जे अलावा जे हिंदीचे इतर जे प्रदेश आसात पळय न्ही तातूंत भितर आमी गोंयांक घालपाक शकता. आनी नाय जाल्यार तांणी विभाजन केल्लें आसा, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र अशें हिंदी आनी नॉन हिंदी स्पिकींग बी तशें केल्लें आसा. सो गोंयांत म्हाका दिसता तशें वापर आतां हिंदीचो वाडत आसा. फक्त आतां गरज कितें आसा की आमी जे शिकतात हिंदी ती पयलीं एक तर सारकें एज्युकेशन हिंदीचें पयलीं सारकें जावचें. आनी जो आमी कार्यक्रम बी करतात हिंदी दिवसाचो किंवा बाकीच्या दिसांनी जे फंक्शन बी आयोजीत करतात तातूंतय हिंदीचो एक तर वापर जावचो. आतां आमी पळयतात की जेन्ना कसलें पॉलिटिकल फंक्शन सुद्दां आसता किंवा कितेंय जे पॉलिटिकल काम आसता गोंयांत तरी ते कोंकणीन जावपाक जाय आशिल्लें, पूण चडशें तरी इंग्लिशीन जाता. आनी बाकीचे कडेन आमी ऑल इंडिया लेवलाचेर सुद्दां पळयलें चडशीं कामां इंग्लिशीनूच जातात, हिंदीन चडशीं जायनात. आनी इवन आजकाल एक हांवें पळयलां की इंग्लिशीन मेन कामां जातात सगळीं, मागीर एज अ फॉर्मेलिटी ते हिंदीचें ट्रान्सलेशन मागयतात. आतां तें हिंदीचें ट्रान्सलेशन कितलें कोण वाचतात हें खबर ना, पूण तेजो एक फॉर्मेलिटी अशी. सो मेन गरज आसा की जशें आमी इंग्लिशीक जे फोकस करतात आनी जे काम करतात तशें आमी हिंदीचेर मेन फोकस करचें आनी हिंदीनूच काम करचें. आतां स्कुलान लेवलाचेर सुद्दां इवन म्हाका दिसता कॉलेजींनी F5 फर्स्ट इयराक बी एक पेपर आसा कंपल्सरी इंग्लीश. आतां इतली वर्स जाली कंपल्सरी इंग्लिशूच पेपर आसा, कंपल्सरी हिंदी म्हणून पेपरूच ना. सो मेन म्हाका दिसता गरज आसा की फर्स्ट इयर किंवा सेकंड इयराचो पेपर आसा कंपल्सरी हिंदी म्हणून एक पेपर दवरचो ऑल इंडिया लेवल, राजभाषा म्हणटा. हय, राजभाषा म्हणून एक पेपर दवरचो. हय हय. आमच्या बरोबर आशिल्ले गोंय विद्यापीठाच्या हिंदी अध्ययन शाखेचे सहाय्यक प्राध्यापक आदित्य सिनाय भांगी. आज 14 सप्टेंबर हिंदी दीस आमी मनयता. वेगवेगळ्या स्कुलांनी, वेगवेगळ्या कॉलेजींनी, सरकारी पातळीर लेगीत हिंदी दिसाचे वेगवेगळे कार्यक्रम जाले आनी जायत आसा. अशा वेळार जशें आतां प्रोफेसर आदित्य भांगी हांणी सांगलें की खंय तरी 14 सप्टेंबरा पुरतो किंवा 14 सप्टेंबर ह्या एका म्हयन्या पुरतो हिंदीचो विकास किंवा हिंदी विशीं जागृताय जावची न्ही. राजभाषा आशिल्ल्या कारणान खंय तरी हिंदीचो आनीक विकास जावपाक जाय, हिंदी विशीं जागृताय जावपाक जाय. गोंयांत जायत आसा, हेर कडेनूय बी ताजी दखल घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की आमची राजभाषा हिंदी हे आमी लक्षांत दवरून खंय तरी आमी हिंदीक आमचे मायभास कोंकणी बरोबरूच हिंदीकूय म्हत्व दिवप गरजेचें आसा. इंग्लीश इज अ युनिवर्सल लँग्वेज, इंग्लिशीची गरज आसात, पूण खंय तरी हिंदीक आनी आमचे कोंकणीकूय बी तितलेंच म्हत्व दिवपाची आमकां गरज आसा. वेगवेगळ्या हिंदीक धरून वेगवेगळ्या विशयांचेर आज आमची आदित्य भांगी हांच्या बरोबर चर्चा जाली. आदित्य भांगीक कोण वळखना अशें ना. म्हाका दिसता सोशल मिडियाचेर वन ऑफ द व्हेरी एक्टीव अशें हिंदी विशयी बरोवपी किंवा रस्त्यार वता वता हिंदीचे जर खंय चुको दिसले जाल्यार त्योय काडपी अशें आदित्य भांगी हे सोशल मिडिया वयले एक व्हेरी फेमस अशें पर्सनॅलिटी आसा. आज मुद्दम जावन ते स्टुडियो भितर आमच्या आयले, हिंदी दिसाचें म्हत्व आमकां सांगलें, हिंदीचें म्हत्व आमकां सांगलें आनी खंय तरी हिंदी विशीं जागृताय जावची अशें तांकांय बी दिसता. मुद्दम जावन ते हांगा आयले, आमकां वेळ दिलो, ताका लागून प्रुडंट मिडियाचे वतीन आदित्य सिनाय भांगी हांचे आमी उपकार आठयता आनी परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक हिंदी दिसाच्यो भरभरून परबी दिता. देव बरें करूं आदित्य. देव बरें.